नमस्कार, हांव जॉन नोराना। तर आयज आमी नवी व्याकरणीक संकल्पना पळोवया, ती म्हणल्यार क्रियाविशेषण अव्यय आनी ताचे प्रकार। क्रियाविशेषण अव्यय आनी ताचे प्रकार, तर ह्या संदर्भात कांय देखी पळोवया। म्हजो इश्ट परवां येतलो। माजर वयर बसलां। भुरगो बेगीन गेलो। तें खूब धांवलें। वयल्या वाक्यांनी परवां, वयर, बेगीन, खूब ही उतरां क्रियापदाच्या अर्थांत चड भर घालतात। व्याख्या पळोवया। जे अविकारी उतर क्रियापदा विशीं अदीक म्हायती दिता वा क्रियापदाच्या अर्थांत आनीक भर घालता ताका आमी क्रियाविशेषण अशें म्हणटात। ताटांत कांय तीख मिरसांगो आसात। लोणचें चड आंबट आशिल्लें। रिचर्ड खूब गोड आंबो खाता। वयल्या वाक्यांनी कांय, चड, खूब ही उतरां विशेषणाच्या अर्थांत चड भर घालतात। व्याख्या पळोवया। जे अविकारी उतर विशेषणा विशीं अदीक म्हायती दिता वा विशेषणाच्या अर्थांत आनीक भर घालता ताका आमी क्रियाविशेषण अशें म्हणटात। ही चली ती दुसरे चलयेक त्या दादल्या विशीं सांगता, तो आदीं हांगाच रावतालो। तूं बेगीन सकयल देंव। ल्हव भितर वचून पुस्तक हाड। वयल्या वाक्यांनी आदीं, बेगीन, ल्हव ही उतरां दुसऱ्या क्रियाविशेषणाच्या अर्थांत चड भर घालतात। व्याख्या पळोवया। जे अविकारी उतर दुसऱ्या क्रियाविशेषणा विशीं अदीक वा विशेष म्हायती दिता ताका आमी क्रियाविशेषण अशें म्हणटात। व्याख्या पळोवया। क्रियापद, विशेषण वा क्रियाविशेषण हांचे विशीं अदीक म्हायती दिवपी अविकारी उतराक क्रियाविशेषण अव्यय अशें म्हणटात। देखीक मुजरत, हांगा, ल्हव, मागीर, अदीक, चड, लागीं, परवां। तर आतां आमी क्रियाविशेषण अव्ययाचे कांय प्रकार पळोवया। ह्या संदर्भात कांय देखी पळोवया। ही चली सान्या घरांत आसा काय म्हूण ते दुसरे चलये कडेन विचारता आनी तिची जाप ना, तें आतांच खेळपाक गेलां। हांगा ही दुसरी चली नेहा मुंबयच्यान केन्ना पावतलें तें विचारता आनी ती ताका जाप दिता, तें मुंबयच्यान फाल्यां पावतलें। तूं शाळेंत केन्ना पावतलें अशी ती चली दुसरे चलये कडेन विचारता आनी ती ताका जाप दिता, हांव शाळेंत उसरां पावतलें। हांगा ही चली जी आसा ती ताचे कडेन विचारता, तूं मामांगेर केन्ना वतलें आनी ती जाप दिता, हांव मामांगेर परवां वतलें। ही बायल ते दुसरे चलये कडेन विचारता, तो घरा केन्ना आयलो आनी ती चली जाप दिता, तो घरा बेगीन आयलो। वयल्या वाक्यांनी क्रियापदाक केन्ना असो प्रस्न विचारतकच आमकां आतांच, फाल्यां, उसरां, परवां, बेगीन ह्यो जापो मेळटात। क्रियापदाक केन्ना असो प्रस्न विचारतकच जी जाप मेळटा ती काळ वा वेळ दाखोवपी आसता। व्याख्या पळोवया। जेन्ना आमी क्रियापदाक केन्ना असो प्रस्न विचारता तेन्ना जी जाप मेळटा ती काळ वा वेळ दाखोवपी आसता। अशा ह्या काळ वा वेळ दाखोवपी क्रियाविशेषणाक
काळवाचक क्रियाविशेषण अव्यय अशें म्हणटात. ताका आमी काळदर्शी क्रियाविशेषण अव्यय अशेंय म्हणटात. हो जालो क्रियाविशेषण अव्ययाचो पयलो प्रकार, तो म्हणल्यार काळवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. फुडलो प्रकार पळोवया. त्या संदर्भात कांय देखी पळोवया. झाडाची पानां सकयल पडटात. भुरगो मदीं बसला. सुणो पोंदां न्हिदला. रिमा सायकलीर फाटल्यान बशिल्लें. चंद्रीम पयस आसा. वयल्या वाक्यांनी क्रियापदाक खंय असो प्रस्न विचारतकच आमकां सकयल, मदीं, पोंदां, फाटल्यान, पयस ह्यो जापो मेळटात. क्रियापदाक खंय असो प्रस्न विचारतकच जी जाप मेळटा ती थळ वा सुवात दाखोवपी आसता. व्याख्या पळोवया. जेन्ना आमी क्रियापदाक खंय असो प्रस्न विचारता तेन्ना जी जाप मेळटा ती थळ वा सुवात दाखोवपी आसता. अशा ह्या थळ वा सुवात दाखोवपी क्रियाविशेषणाक थळवाचक क्रियाविशेषण अव्यय अशें म्हणटात. ताका आमी थळदर्शी क्रियाविशेषण अव्यय अशेंय म्हणटात. हो जालो क्रियाविशेषण अव्ययाचो दुसरो प्रकार, तो म्हणल्यार थळवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. फुडलो प्रकार पळोवया. त्या संदर्भात कांय देखी पळोवया. जाणटेलो हळू चलता. कुल्ली तुरतुरीत धांवली. जनेल सवकास उक्तें कर अशी ती चली ते दुसरे चलयेक सांगता. तरणाटो झेतान चलता. फातर घबायच करून पडलो. वयल्या वाक्यांनी क्रियापदाक कसो, कशी, कशें असो प्रस्न विचारतकच आमकां हळू तुरतुरीत, सवकास, झेतान, घबायच ह्यो जापो मेळटात. क्रियापदाक कसो, कशी, कशें असो प्रस्न विचारता तेन्ना जी जाप मेळटा ती रीत दाखोवपी आसता. तर व्याख्या पळोवया. जेन्ना आमी क्रियापदाक कसो, कशी, कशें असो प्रस्न विचारता तेन्ना जी जाप मेळटा ती क्रियेची रीत दाखोवपी आसता. अशा ह्या रीत दाखोवपी क्रियाविशेषणाक रितीवाचक क्रियाविशेषण अव्यय अशें म्हणटात. ताका आमी रीतदर्शी क्रियाविशेषण अव्यय अशेंय म्हणटात. हो जालो क्रियाविशेषण अव्ययाचो तिसरो प्रकार, तो म्हणल्यार रितीवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. फुडलो प्रकार पळोवया. त्या संदर्भात कांय देखी पळोवया. तो कमी जेवलो. तो खूब न्हिदलो. भुरगो चड रडलो. आवयन ताका जबर मारलो. ही चली ते दुसरे चलयेक बेजार करता आनी ती चली ताका म्हणटा, तूं अती करूं नाका. वयल्या वाक्यांनी क्रियापदाक कितलो, कितली, कितलें असो प्रस्न विचारतकच आमकां कमी, खूब, चड, जबर, अती ह्यो जापो मेळटात. क्रियापदाक कितलो, कितली, कितलें असो प्रस्न विचारता तेन्ना जी जाप मेळटा ती परिमाण दाखोवपी आसता. व्याख्या पळोवया. जेन्ना आमी क्रियापदाक कितलो, कितली, कितलें असो प्रस्न विचारता तेन्ना
जी जाप मेळटा ती क्रियेचें परिमाण वा मेजमापन दाखोवपी आसता। अशा ह्या परिमाण वा मेजमापन दाखोवपी क्रियाविशेशणाक परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय अशें म्हणटात। ताका आमी परिमाणदर्शी क्रियाविशेषण अव्यय अशेंय म्हणटात। तर हो जालो क्रियाविशेषण अव्ययाचो चवथो प्रकार, तो म्हणल्यार परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय। तर आयज आमी क्रियाविशेषण अव्यय आनी ताचे 4 प्रकार पळयले। ते म्हणल्यार काळवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, थळवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, रितीवाचक क्रियाविशेषण अव्यय आनी परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय। तुमकां क्रियाविशेषण अव्यय आनी ताचे प्रकार बरे तरेन समजल्यात आसतले अशी हांव आस्त बाळगितां। देव बरें करूं।